स्वागत मग कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमाचा आज परत ब्रेस्तर लावराय म्हणजे करून दाखवते 9845419482 म्हणजे नंबर तुमच्या संपर्क खातीर आनीक आज परत ब्रेस्तरा एक एक कोंकणीतले अव्वल जोडे किणी जोडे मंगळुरांत आनीक मंगळूरच्या आसपास कर्नाटकांत आपल्या सरकारी सेवेन एक उंचायेचे एक नाव वेल्ले एक जोडे आमच्या मध्ये आसा हर एक पोटी कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कार्यक्रम करतना आमी समाजीक मार्गदर्शक जावच्या जाणांक आपण हाडटा समाजीक कांय तरी एक तांच्या जिविताच्या मार्गदर्शना वरवीं तांणी जियेल्ल्या मार्गदर्शना वरवीं कांय तरी लाभ जाय तसल्यांक आपण हाडटा आयचो इंजिनियर तुमकां कळ्ळें चवतो रिटायर्ड इंजिनियर त्या कालार MIT जावन एक इंजिनियर जाला जाल्यार तुमकां एक KRC जावन इंजिनियर जाला जाल्यार तुमकां कळ्ळें समोर सुरत जावन कितलो 90% मार्क्स मेळोन पास जाल्लो एकलो इंजिनियर त्या कालाचेर फर्स्ट सेकंड क्लास एक इंजिनियर जावन आज सिव्हिल इंजिनियर जावन सरकारी कामांनी PWD पब्लीक डिपार्टमेंटांत आपल्या लांब सेवे उपरांत मंगळूर जिल्हा पंचायतीचो एक इंजिनियर जावन रिटायर्ड जाल्लो रवींद्र किणी आमच्या मध्ये आसा ताची पत्नी कविता किणी आसा ती एक तबला वादक आनी एक म्युजीक लवर आनी एक सुमित ड्रेसय करता आनी सुमित आसता आमच्या मध्ये आसा स्वागत तुमकां दोगांयकी स्वागत कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र नक्षत्र जाल्ल्याक स्वागत म्हणटा किणी मॅम सांगा तुमी पुतूर जल्मल्यात आनी पुरा खंय एज्युकेशन जालें म्हणून सांगा तेन्ना तुमी सुमित आसल्या ओके आम्ही रवींद्र किणी यू म्हणून उಳ್ಳाला गेला स्टँड फॉर उಳ್ಳाला गेला रे आन सान असतानाची ताका ल्हान मोहन घेवन वे कम टू पुतूर मोठो पुतूर तागेलें एज्युकेशन थंयच जालें ना मागीर आमगेलें जाल्लें एज्युकेशन पुरो पुतूरांतूच पुतूर खंयची कॉलेज आमगेलें एलिमेंटरी स्कूल अप टू 7th एलिमेंटरी स्कूल पुतूरच्या बस स्टँडार आसना सरकारी हाय स्कूल बोर्ड हायस्कुलांत PUC बोर्ड हायस्कुलांतची मागीर इंजिनियरिंग जालें KRC सुरत कला मेरिट स्टुडंट वय मेरिट स्टुडंट वय आय एम 82 बॅच KRC सिव्हिल आय गॉट द रिंग फर्स्ट टाइम कोणाचे रिंग पळोवच्या KRC म्हळ्यार काय इंजिनियरिंग इवन नाव ऑल आउटगोइंग स्टुडंट्स आर गिवन रिंग्स सिल्वर yeah this is silver ring for all the students all the outgoing students आणि आम्ही पळे वर्टिकलिंग करचे तुम्ही वर्टिकलिंग आसा तुम्ही इंजिनियर दॅट्स ग्रेट ओके मागीर इने डाउट येवन निमगेले किती आणि एक असं रिंग म्हणून पुढे निमगेला ना ना ते पळयतनाची हें सांगितलं पण हांव KRC ओके सांगा मागीर आमगेलें Anu is now retired lecturer in maths. Why? That no. He is MABT 1952. MABT 1952 Madras University. आता बरं MA जाऊची जाल्यार बारी इजी मगल नाम्मे जाल्यार आलं त्यात नाही He is 93 years old. Still there. Yeah, still there. But my mother also Taravi Kini म्हणून ती मस्त शिकणी but she has gained so much knowledge I have to say she is something extraordinary. कितले भाव आणि प्रथम एक मिनिट अम्माचे विषय सांगतो अम्माचे भारी no more but I'm getting her in my mind. I want to say something. That's great sir. And it is a stage to tell. ती शिकील काही शिकणी म्हणून येता हान MA जाल्यार ती हार्डली सेकंड स्टँडर्ड हिज ब्रदर रामदास बाळेगा हिज हर फादर अच्युत बाळेगा हेडमास्टर जावन केंद्रा स्कुला मँगलोर हांव ताज्या नात तिका घरांत बुक्स आनी भावान हाडून दिवन शी स्टडीड इंग्लीश शी हॅज गॉट व्हेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लीश व्हेरी गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिन अँड शी यूज टू राईट poems and on every birthday she used to give a poem to me. When I was in Gulbarga. English, now Kannada. Such was her very intelligent woman. Tika ek special clap
But the ending was horrible. She had a tumor. Finally, 1998 January गेली. That is That is a Early very depart- terrific end. early departure. Okay. 66 age आरती yeah, गेली. okay. आम्ही 5 जण भावंडा. We are 4+1. चारी चरके. एक चेली. All 4 are Indians for your information. Father is a teacher in the school. When Teacher, at that time, teacher master. word is small. He is a lecturer. Retired as lecturer. He joined as a teacher. तशा. high school teacher. Oh, that's good. Janma. Malgad Babu is also from KRC. 76 batch. Electrical. And he is second rank holder. He retired as SC. Superintending Engineer, MESCOM Mangalore. In the year 2016. Janma. He is staying in Padavanangadi. Mangalore Antuchi. Yes. My next brother is BE Mechanical, MC Hassan. He did MTech, next PhD, and he is professor in MIT Manipal, staying in Parkala. Dakla Babu, Tawai BH, and father is with him at present. He is lucky enough. He is working in private company. Then my sister, youngest sister, she did BSc. And now retired झालो. तर she काही की engineering job पेटायची म्हणा. काही काही कष्ट BSc कर. ती postal आणता असा. Postal department आणता असा. BC road आली. मी बाबाजी तवे national insurance असा. They are put up in BC road. This is about my background. कविता मायेच्या विषयात एक पण सांगा तुम्ही काही आमगेल्या हॉड होरता काही मिळल्यात ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆಶಿಲಿಂಚಿ ಪುತ್ತೂರ್ ತಮ್ಮಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಲಗಿದತ್ತ ಪುತ್ತೂರ್ आणि बिजापूर आशिलिंची ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿನ ಆಶಿಲಿ आणि बिजापूर आशिली इंजिनियर झालं नंतर हॉड संबंध मिगेल मम्मा आणि मिगेल मावाला बारी गुरुत आशिलो माव टीचर आशिल देवणगिरी अंगडी म्हणून मिगेल We मामा used to go there and purchase the materials. I myself. तशी इका परचेस करता असेल ना We met after engagement only. तशी मिगेल मम्मा जातक दिवशी सांगले मिगेल तांका जाता कितले मॅच झालं लायक मॅचिंग आशिल बरोबर कंडा पट्टे दोघांक. She is the first girl I saw. ದಂತಮಗ್ನ ಮಾಡಿ काय नोव्हेंबर 14 तक आमगेले एंगेजमेंट जाले आमगेले डेट ऑफ बर्थ नोव्हेंबर 1986. गुलबर्ग म्हणले तक्षण तुम्ही कशी गेला ते आता त्याला गुलबर्ग ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆशिले वच्चे म्हण ते उद्दा आणि उणीनवा तशी मग ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ आशिल वच्चाक मी लहान म्हणाल फर्स्ट काय बिऊ ना गो तशी काय ना चालला ऐकून पडे तर चांग चाललो म्हणून सगळं मस्त सांगल्या ना तशी मग धैर्य उद्दा कशी पुढी करता माहीत असणं तशी मागीर वार्डीक जाली आमकां मार्च 1 वार्डीक जाली तशी मागीर वार्डीक जावन मागीर कुडले 1 म्हयन्यान चमकले बिजापुराक गेलो तशी मागीर ते एक 5-6 महिने गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स होते क्वार्टर्स मेळ्ळे होय तुम्ही गव्हर्नमेंट काम असेल ना नाही There in North Karnataka, house with the lavatory is tough. You won't get it. And we have to go in search and finally got it. बरे टॉयलेट असलेली बारी कष्ट टॉयलेट असे घर मिळणार Toilet असेल घर मिळणार तसं परिस्थिती. So we टॉयलेट असेल बंगलो ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆशिले त्यांचे जीवन ಎಲ್ಲರಿಗೂ कसं म्हणा मागीर कशी गांवां येता उद्दा कशा हाव उद्ದಾಗ मद्रासी 4 ಗಂಟೆ येता नळा ಬಂತು ರೀ नळा ಬಂತು म्हणून बगला म्हणत उद्दा सकल बोलता मी वैर का तसं परिस्थिती. बरं हे टँकर होता टँकर दे टॅप येता मध्यरात्री टॅपात होता पण तुम्ही सरकारी इंजिनियर तक फरक काय ना ना. पुरे जणी एकच all are sailing in the same boat. बरे तुम्ही तई कामा गेल्या रे सकडा उरलेला जण म्हणकीच का But the people are good, uneducated. एज्युकेशन ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆशिले घरा भितरी ना ऑफिस चेंबर भितरी कशा वाण बाहेर जाऊन येता नमस्कार साहेब रे म्हणून तशी सिस्टम. बट पीपल आर गुड, दे लविंग नेचर. बट द एज्युकेशन वाईज they are not our प्रमोट angle side जाईन actually. एज्युकेशन प्रमोट जाऊन And mostly people drink searching. एक ब्रेक काढून घेऊया Okay, मागीर sorry. कम्युनिकेशन नाही कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा
रवींद्र किणी आणि कविता किणी एक कितले सोबीत एक एक जोड्या पळ्या एक राव आमचे सगळं पळावी पूर्ण कोंकणी भाशेन एकत्र एक विशिष्ट थोड्या विषयी इंजिनियर जावन केल्ले आसात किनी मामानं आमच्या समाजाक ताणें दिल्ले एक मिनी वॉटर जावं दी आनी खंयची स्किमा आसात राव आमचे सगळं पळावी पूर्ण कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काण घेता. स्वागत मुखाचेर कोंकणी भाशेंत लेखीत ह्या कार्यक्रमात आमच्या मदीं आसा रवींद्र किणी आनीक ताचे पत्नी आसा आनीक एक सरकारी कामांत आसून देवाची सरकार सेवा देवर सेवे म्हणटात आनीक हो निजू एक देवरा सेवे केल्लोच तूं मनीस कित्याक म्हळ्यार वेरी सिंपल पर्सन हू इज एदर्ड टू गव्हर्मेंट वर्क्स म्हणल्यार बरी एक बारी सोबीत कर एक जाल्लो मनीस त्या देखून ताका हांगासर आपोर हाडला तुमकां माहीत मेळटा ते गुलबर्गांत कशें सांगा गुलबर्गांत खंय प्रोजेक्ट चलतात गुलबर्गा आणि हांगाचे वेदर एक्स्ट्रीम ऑपोजिट. हो the temperature goes up to 44 degrees. 44 degrees in the summer. होय मारी कायल Kind, but you won't get sweat. ओ बो एक हेचे आहे ना हूम म्हणे ना तुका. ओ निवा Your skin will become गाम black. आम्ही गाम म्हणचे तुम्ही ऊम म्हणच्या Right, गाम right. म्हणता Yes. No sweat at all, and the skin will be turned to black, and white, and I will turn to black. ओहो Okay. If I come to Mangalore for 2 days, they can easily put gama jamkalalwa because I will be going to be white. गुलबर्ग सेवा होय थंय तक हांगा येता ना हांगा येवन वापस थंय वत ना मा थंय पावले येता ना उरी होगीत रामार काणतरी एक येता दोनीच्या तेंचे हे पावस हांगा एक दीस येवचे पावस थंय सगळे सीजन येवचे and tadana atta we are getting floods and more rains than we people at present. Samara's nature is not cooperative with us. No, we are not cooperating with the nature. We have to say because we are gone advance. किसी करता गेले नाहीत घालता गेले नाहीत ताजे after what I feel कर्मकांडा what is it कर्मकांडा MI project असे सांगा MI into mini irrigation minor irrigation. minor irrigation. Minor irrigation. I was first posted to MI minor irrigation investigation division Gulbarga. December 82 join झालो. तशी 1-2 महिन्यानं quality control sub division ना. Here World Bank projects MI tanks म्हणारी तई उद्दा होणे पाऊस होणे. So there is more need to collect the water. If you collect the water, something can be used for at least 1 or 2 seasons. And तई हांगा म्हणटा पोरस नाही उद्दा रबयला राखता because there is black cotton soil. बेस पुरा black cotton soil तें तंतक उद्दा वच्चे ना उद्दा राखता. So you can store the water. You can store the water. Yeah. Very unto. If the rain comes, एक पाऊस येऊन गेला म्हणून तू चमकू वचा ना चप्पल घाल चमकलो चप्पल तंत वरता पायात सकल इतल दाट मत्ती येता यू कांट वॉक केसरीजी खाली हे मात्र अंट मात्र केसर नाही केसर झाला केसर जाऊन पाय भायर येता पाय तांडूक तुका कशें जाता तशी भितर बसता हांगा सिल्ट टँकले काही चड आसा सँड आनी कडेन इट इज सिमिलर टू BC सॉयल बट कलर इज ब्लॅक हियर सिल्ट टँकले सिल्टी सॉयल म्हणटात तशी उदा वण घेवचे थंय आमकां MI टँक्स वर्ल्ड बँकाचे प्रोजेक्ट्स आशिल्ले वर्ल्ड बँक एड्स इट इज एज सच अवर सब डिविजन क्वालिटी कंट्रोल सब डिविजन आमगे काम कशें म्हणारी कंस्ट्रक्शन टीमाच्या केलेलें वर्क चेक करूं प्रति लेयर रोल जाला की 20 सेंटीमीटर्स लेयर घालका उदा मारका रोल कोरका 15 सेंटीमीटर्स हाडका हांड जाता आमी चेक कोर टेस्ट की सॅन्ड पोरिंग टेस्ट की पुरो कोरका कोन जातरी इफ इट इज ओके देन यू हैव टू give approval for the next layer. It is like that. It is like that.
हियर इन तुगेलें MI टँक म्हळ्यार मध्य ब्लॅक कॉटन सॉयलाचें हार्टिंग आसता सकट की ट्रेंच आसता की ट्रेंच म्हळ्यार ताका होल्ड करूंक हें तसलें स्ट्रक्चर वयरी बंद जायना दॅट इज फावंडेशन की ट्रेंच इज फिल्ड विथ ब्लॅक कॉटन सॉयल देन वयर येतना तुका मागीर हार्टिंग ब्लॅक कॉटन सॉयल मागीर फिल्टर मटेरियल मागीर केजिंग मुरम ताचे वयरी डावन स्ट्रीम तुका पिचिंग एंड एनी टॉप ऑफ द बंड टँक बंड मस्ट बी हाई फ्लड लेवल म्हणटाली हाई फ्लड लेवल म्हळ्यार मॅक्झिमम हाई टँक लेवल मॅक्झिमम टँक लेवल उद्दा मॅक्झिमम कितले पळयता त्या लेवलाक 1 मीटर जो चड आसता 0.9 मीटर्स चड आसता दॅट इज नॉर्म्स पुरो आसता त्या नॉर्म्स प्रकार वचका आतां उद्दा त्या लेवलार पळोवका कशी देर मस्ट बी ए स्पिलवे एक्सेसिव्ह उद्दा वच्चा एक वाट जावं ना दॅट इज स्पिलवे कॉन्क्रीट स्पिलवे आसता अशी उद्दा भरला चन पोर्शन अशी टँक बंड आसा एक पोर्शन इज स्पिलवे स्मॉल पोर्शन अदर पोर्शन इज उपर हें बंड येता मागीर स्लुईस गेट आसा कॅनल स्टोर केलें उदक तुका फील्ड आवच ना कॅनल सारको आसता स्लुईस गेट स्पिलवे एक्स्ट्रा तुम्ही कितले केला तितले ते your section officers AE level subdivision level has got 4 districts. I was earlier first Gulbarga subdivision, Gulbarga section, not Gulbarga taluka. Later before coming over to Mangalore I was going Bijapur section. Vadigatari was Bijapur ashal ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲೋ MI tanks ಸುಮಾರು ಜನ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಗೆತ್ತಾಗಿದೆ ಹೌ आता येवचे प्रकार फ्लड डायलरी सर्वायव थंय उदक गुणी जाल्यार पीपल म्हळ्यार तुमकां उदक कशें कळचें हांगा नळांत उदक येता थंय कशें उदक घरकडे थंय आतां इरिगेशनाक कशें टँक केलां की इन द सिमिलर वे सम टँक मस्ट बी डन फॉर पिवचे हे करका कोर न्हू ते पंप कोर वयरी टँका घालून मागीर ते तुका सप्लाय करका मागीर नळांत येता पायप that will be there only for district headquarters or तालुका headquarters villages मागीर ते टांकी आसता मागीर तांतू उदक येता थंय तुका पायप घालून वरका जना कॉमन टँक्स म्हळ्यार गुलबर्गा लायफ एक डिफरंट दॅन साऊथ केनरा surely Gulbarga people or Bijapur people they are not educated to this level education भारी होणे but they love the people boss म्हणतात ती प्रीत आसा whenever one person from local or contractor even the contractor if he comes to the chamber he will just remove the chappal and नमस्कार साहेबरे right सर नाही साहेबरे म्हणटा उर्दू मेन कन्नड उर्दू आमगेल कन्नड कंप्लीटली डिफरंट दे फील दक्षिण कन्नडದವರ म्हणटा आमगेल बरे लांब कन्नड थंयचे कन्नड गंडू कन्नड म्हणते हे मंगळूर कन्नड हे मंगळूर कन्नड ತಂಚೆ ಕನ್ನಡ ತಂಗೇನೆ ಸ್ಟೈಲ್ दुसरे ಎಂತ ಮಾರಾಯ ते आमचे कन्नड पळय ಎಂತ नी ते आमचे आमका पळय ಎಂತ ಮಾರಾಯ रे म्हणून मक्कर करतात याक्री साहेब रे म्हणून याक ಮಾಡ್ತೀರಾ म्हणून तुम्ही त्याच्या नंतर केदना यशण आयला 5.5 वर्ष राउंड अबाउट I served in Gulbarga Bijapur. After that, after the marriage, somewhere else taking the family or surviving there is difficult. And somewhere else, Mangalore येवका म्हणून मंगळूराक ट्रान्सफर घेतला. तशें मंगळूर ट्रान्सफर MI division मंगळूर येयलो. Division office, not sub division. Sub division means a section office. You will get the field work. You will get the office work. Whatever the sub division people does, estimate ते आमी सॅंक्शन करचे, स्क्रुटिनी करचे, सॅंक्शन करचे, टेंडर्स आपोवचे, पीस वर्क आसला पीस वर्क करचे, तशी पुरा वता एग्जिबिशनाक. I was in office. MI division मंगळूर jurisdiction entire district of DK of 5 तालुका 5 सब डिविजन आसतात. त्यात 5 आता 7 8 जाला. 8 तालुके जाला सब डिविजन 5 आणि जाऊ ना बायफर्केशन ते MI टँक्स केले रे MI टँक्स आर नॉट वर्क हियर we go for vented dams vents कोण उद्दारा बोका जाला तो का vents फळाना किराल बोगी फळेसा ते घालून इन बिटवीन 2 लेयर इन बिटवीन माते बोन उद्दारा बेताची मागीर तो पावस येवच्या गे पडे ना पावस सुरू जालो म्हणटा ना
यू हॅव टू रिमूव्ह. ते हे पोळी घालची वय. पोळ्या घालचे. आता दुसरे टायपाचे प्लँक्स आयल्याचे काढू का मध्ये सायड असते असे ग्रूव जाऊन प्लँक्स बसवचे मध्ये आणि त्या वळांत स्टॉक जाऊन होय अपस्ट्रीम स्टॅक जाता अपस्ट्रीम स्टॅक जाता पोळ्या स्टॅक करून एक स्टोर रूम जाऊ का नॅचरल स्टॉक उदक जाऊन नॅचरल स्टॉक मागीर रेग्युलर फ्लोचे येईल उदक स्टॅक जातात येतात आणि इरिगेशन पंप घालून इरिगेशन काडी येते ते कशी डिवाइड करतात त्या वळाच्या बंधन ती एक 10 जणांचे घर असं कशी डिवाइड अपस्ट्रीम आशिल्ला मात्र काढून घेवचे आता उदक खंय रबता ताका तोटा सायड आसा ताका काढून घेता ताका मात्र होय अँड दे आर सपोज टू पे सम आता कानून प्रकार एक कमिटी कोण ते चला सुख जेवकन मा ते काडूक मेंटेन करूक दुड्ಡು जेवकन मा समरस दे हॅव टू थिंक ऑफ तांणी पेमेंट लेवी दे विल लेवी द टॅक्स ऑर लायक दॅट तुका इतले हेक्टर पर हेक्टर तुगेले ನಮ್ಮ एकरेचेका दुड्ಡು बरोवन घेताची तशी क्रॉपा भायर त्यांची दॅट विल बी यूज फॉर मेंटेनन्स तशी करून घेताची मागीर समुद्रा लागीं अशें समुद्र म्हणून दिसता वी आर ऑल ऑन द कोस्टल सायड मंगळूरा उडपी डिस्ट्रिक्ट कारवारा पुरा कोस्टल सायडा न्हंय समुद्रा जॉयन जावची पर्टिक्युलर स्ट्रेच आसता दॅट वॉटर विल बी सॉल्टी हो 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 पावंजे म्हणटा हळ्यांगडी म्हणटा बांय कोणली विल गेट सॉल्ट वॉटर ओनली ओ नो बॅक वॉटर पुरो सॉल्ट अथवा सॉल्ट वॉटराची बिगेस्ट प्रॉब्लेम सो समरस वी रिक्वायर सॉल्ट वॉटर एक्सक्लुजन डॅम इट इज सिमिलर टू वेंटेड डॅम. एक ब्रेक घेऊया कोंकणी भाषेन एकत्र कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा रवींद्र केणी आणि एक डॅम कशे बांधतात गव्हर्मेंट स्कीम कशा पडल्या विशयी आम्ही उलयता राव आमच्या सगळ्या पळावी फोन कोंकणी भाषेन एकत्र एक ब्रेक काढून घेता. स्वागत मगाच्या कोंकणी भाषेन एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्याबद्दल असा रवींद्र केणी एक PWD इंजिनियर जावन ह्या समाजाक ताणें दराळ सेवा दिल्या 40 वर्सांक 2 वर्सां उणी आसली ताणें रिटायर्ड जाताना 40 वर्सांनी एका मनशाच्या जिवितांत एक 22 वर्सांचेर एक सर्वीस 40 वर्सां भितर तुमी एक आलोचना करियेत एक व्यक्ती एक सरकारी कामांत आसल्यार सिन्सियरिटी म्हणली मनशाची कितली वर्क जाता मनशाक तो एक बेस्ट एग्जाम्पल एक GSB सो एक मनीस जावन आपल्याच्या जिवितांत सिंपल मनीस बारीक सिंपल मनीस जावन सरकारी स्किमा एक सरकारी रितीन गुलबर्गा बिदर जाल्या उपरांत मंगळुराक आयला आनी हांगा जिल्हा पंचायतीचो इंजिनियर जावन रिटायर्ड जालो नाही जिल्हा पंचायत इंजिनियर PWD जावन ओवडीर इशीन येवन तो जिल्हा पंचायत आसलो आनीक रिटायर्ड जालो. सांगा ते तुमी म्हणटा हाच्या विशयान सांगतला सॉल्ट वॉटर SWD म्हणटा क्षारभूमी योजनेकडून म्हणून हांगा समुद्रा लागीं रिवर्स पूर आहे टू सर्टन एक्सटेंट अबाउट 2-3 kilometers even more will be salted only. Avoid that. Winter damage them will be constructing and salt water भितर येना तशें पळोवचें थंय तुका हाय टायड लेवल आसा समुद्राचें समुद्रा उदक हाय टायड लेवला वयर येता लो टायड लेवला सकयल वता हाय टायड लेवलाक वयर आसता तुका डॅमाक तद मत तुका सॉल्ट वॉटर भितर येना तशी भितर येता क्लोज केल्यार आसता भितर येता तशी तें डिझायन करून घेवन salt water yana तशें पळोवंक घेवन sweet water on the upstream will be collected and that will be used for irrigation or even for drinking. anything. ते तुमचे ते प्रोजेक्ट जाले नंतर तुम्ही खंयच्या डिव्हिजनाक आयलात? थंय MIत आमकां आनी कितें आशिल्लें की रिवर सायड प्रोटेक्शन वर्क्स आशिल्लीं रिवर सायड इरोजन जायना तशें फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स म्हणून मागीर इवन सी वॉल्स वर देर एमर्जंट सी वॉल्स पत्तर घालचे हय समुद्रा सायडाक ते हें करता समुद्र सायडा पत्तर घालचे वेदर इज इट कॅनॉट बी ए वन टायम प्रोजेक्ट अँड वापस घालका म्हण कशें जावचें तातूंत KERS डिझायन म्हणून तें एडॉप्ट करून समुद्रा फातर घालची करता आशिल्लें परमनंट स्ट्रक्चर केल्यार रप्ताचें इरोजन जेन्ना म्हणून तुर्त कामगारी म्हणून करता न्हू
That's some नाही म्हणजे person आणि will not आम्ही survive also. हाव वाय आय एम सेइंग इट Yeah. आता बंदर सायडार पुरा थंय तुम्ही एक ब्रेक वॉटर टाइप कोण करता ब्रेक वॉटर टाइप हे ब्रेक वॉटर ना अलॉंग द सी करता नाही. तुका वेव्स म्हणता अशी ब्रेक वॉटर टाइप करून ते राबता जाल्यार ते पोर्ट सी टाका रोजनी राबका ना म्हणून पोर्ट टाका why they do construct break water ಕೆಲಸತನ ತುಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಿತ್ತರೆ ಇಚ್ಕೊಂಡಿ ಜತ ಶಿಪ್ ಕಿ ಬೋಟ್ ರಬ್ಬಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾರ್ಫಕ ಒಂದು ಶೇಷಿ जाता ए सी वाला कशी नो क्वेश्चन ऑफ ब्रेक वाटर दे आर डूइंग अशीची along the beach they are constructing कितली लेंथ पत्तर घालून घेऊन हे करका परमनंट स्ट्रक्चर चड लेंथ चड विड्थ घेता एमर्जंट का एक पट्टेक तुका राबोवच्या मात्र कन्स्ट्रक्शन मस्त पण कसं म्हणा रे एव्हरी इयर एमर्जंट वर्क तुका कामगारी म्हणून करता त्याच्या पैसे एक पण परमनंट करून एम ऐक ना पोर्टाका गेला तशी गेला तर ना मग त्या डिव्हिजन काही गेला तुम्ही ते तक मागीर बिकॉज 18 years of long service in MI चेंज फॉर पीडोडी पीडोडी सर्कला खाली सर्कला घेतलें सर्कला ताका मागीर डेप्युटेशन घेवन मुडबिद्रे सेक्शन घेतलें मुडबिद्रे सेक्शन आय यूज टू गो फ्रॉम मँगलोर टू मुडबिद्रे एवरी डे और समवेयर एल्स IBM गेले कस्टडी आशिल्ली आय बीन टू राबू जाता quarters हे अलॉट केले बट आय हैव नॉट ऑक्युपायड द क्वार्टर्स आय बीन तसं IB बिल्डिंग लायक आसा पोरनी IB दोंग नव बिल्डिंग बंदिला आमगेले टाइम आते मागशी आता हे बरोला आता आनी काही नव अनेक येत असते नव बिल्डिंग येत असते सो दॅट वॉज डन ड्युरिंग माय पिरियड माय पिरियड तुका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड स्टेट हायवे मेंटेनन्स नव खंयचे MDR आणि ಕೆಲವು ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ जाताचे विलेज ट्रॅफिक इंटेन्सिटी लेंथ जनाले आजी वैरकी इट विल बी अपग्रेडेड टू MDR आणि ते कशी लाईक करतात ते अपग्रेड करताना तुका लेंथ येता व्हेकल इंटेन्सिटी येता व्हेकल काउंट कशें आहे व्हेकल ट्रॅफिक सेन्सस करता ना एवरी इयर और 2 years आता तुका उणे रस्त्याक 3 सिंगल लेन when the vehicle intensity goes more you have to डबल लेन हय डबल लेन करता आनी काही चड येता इट हॅज गो फॉर 4 लेन आता NH आनी 4 लेन NH इज युजली सुरवेक डबल लेन 7 meters विड्थ आशिल्लें स्टेट हायवे पुरा विलेज रोड्स युजली 3.75 3.75 इज युअर सिंगल रोड ब्लॅक BT विड्थ ना कॉन्क्रीट रोडा विड्थ कॉन्क्रीट रोड केल्यार तितलें आसता विलेज रोडाक वेरएज फॉर ट्रॅफिक इंटेन्सिटी चड जाल्यार तशी वील गो फॉर intermediate lane is 5.5 plus shoulders 1.75 1.75 then if you go for double road it goes to 7 meters and 1.75 1.75 shoulders shoulders are to be rolled that is a must if the shoulders are not good takach pad to damar व्यवस्था सकल shoulders roll you have to take shoulders म्हणा कशी मनशा बुज असला म्हणा कशी इट इज as good as your shoulders रस्ते एक बुज it is rightly named as a shoulders that's why it is called shoulder and for shoulder you have to use very good quality of murab gravel chang gravel use करका chang kon roll करका छोटो रोल केला मात्र ते गट्टी जाता then it will sink the loaded गाडी तुका डामर रोड की रोड बसता that's the problem मला तुम्ही करेक्ट पळो का दत्ता इट हॅज टू बी टेकन केअर तुका डामर पॅच वर्क करचे एक इश्यू मेंटेनन्स तुका ड्रेन तोडा उद्दा चमवची का तुका तोडा तुका ओवरफ्लो जावन रोडार आयले रोडला गड आता मस्त गडे तशी आसना मोस्ट ऑफ द रिजन व्हाय द रोड्स गेट स्पॉइल्ड इज वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर ड्रेनेज करनात म्हणजे मेंटेनन्स करता ताका ड्रेन क्लियर करू का आता रोडा प्रोजेक्ट जाता ना रोडाक मेंटेनन्स करता शोल्डर्स एंड डीपी करता डीपी ड्राफ्ट प्रोजेक्ट करता का काही ग्रँड्स होऊन असता तर तई लोकल कसं डामर पॅच मारपुले म्हणून म्हणटाचे पॅच मात्र करता तशी जाता सो देर विल बी द डिस्क्रिप्शन डीपी करताना डीपर करताना तोडू रोड ಒಟ್ಟು ದೋರ್ಚೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ದೋರು का इट इज ए मस्ट ಅದು करताना तो 5 किलोमीटर करी 5 किलोमीटर केला पक्का కొంచెం कलरी नेक्स्ट सीजन तक कसं जायना म्हणजे खाली बीटी पॅच करून तू शोल्डर्स तोड क्लियर करून गेला पावसाळ्यात तो थोडा ब्लॉक जाऊन असता
Another nuisance is public also. Why? We have to say, whatever it is, their waste will push into the मेहनत कहीं तो वो तोडांत उडोचे. Why? Government government Why? आमगेल दुड्डू नव्हता. that we have to realize. And somewhere else we have to think of road का तोड तितले important. रेन वॉटर ड्रेनिंग इज व्हेरी very important. मागीर स्लोप आसा रोड तर तुका सायड शोल्डर ड्रेन म्हणून सानाची सोडान ते तोडाक वता म्हणजे तुका डांबरेच्या का वचून आनी तोड पॅरल रोड जाता पॅरलल रोड तशी प्रकार अँड इन टर्निंग तुका सायन बोर्ड्स स्कूल अशे कडेन सायन बोर्ड चोडूं वर्साची जागृती स्लो वच्यो का तुका हम्स घाल का स्कूल स्टार्ट वच्चे शाला अवठार somewhere else we'll put hump on either side of the school and wherever there is a hump that is speed breaker there should be sign or you have to black and white strips घाल cross नाही जाल्यार तुका vehicle पडता so we have to be very careful whenever you take up a road work. ग्रामीण रोड करताना तुम्ही व्हॉट इज कॉज कशी तुम्ही करतात कशी ग्रामीण रस्ते एक विलेजाच्या का ताका रस्ते तेजो का खंय की मार्केट आसा ताका मार्केट कसं की तांदूळ की हें की भात की कसं की केल्ले प्रोडक्ट्स आसाचे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दॅट हॅज टू टेक इट टू द मार्केट ट्रान्सपोर्टेशन हय नियरेस्ट MDR नाम स्टेट हायवे ताका जॉइन जावचे लेंथ पळोवंक न्हू वी हॅव टू इम्प्रूव इट ठीक की केल्यार कांयच ना प्रोजेक्ट करतना तुम्ही सर्वे करता सर्वे करता सर्वे केलो सम ऑफ द रोड्स वॉट दे प्रपोज विल बी व्हेरी इंटिरियर इट्स रियली डिफिकल्ट टू गो ऑल्सो आता तुम्ही डिपेर करता करेक्ट कर न्ही अगेन इट इज अ फॉल्ट हांग कॉन्क्रीट रोड केल्लो तुमी कसो कॉन्क्रीट रोड केला मरे आमकां थंय वचपाक कसलें प्रेजर ना म्हणून तसलें येता दॅट केअर वी हॅव टू टेक वेनएवर ए रोड इज प्रपोज यू गो हॅव ए ट्रांझीट वॉक मागीर 5 किलोमीटर रोड आयलें एस्टिमेटान 5 किलोमीटर चमकून वचून पळोवका पब्लीक कॉन्टॅक्ट घेवका पब्लीक द पर्सन हू लिव्स अलॉंग द रोड एक 3-4 जनांक एक तोड आयलो उदक कितलें येता तें करेक्ट गेज करता ना जाल्यार कशें जाता तुका पाईप घालेलें आसता होल्ड वता एक ब्रेक काढून घ्या कोंकणी भाषेत कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आता रवींद्र केणे एक PWD इंजिनियर जावन आपले जिवीत 38 years तातूंत सर्वीस केलो एक 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 सिन्सियर मनीस आमच्या मध्ये आसा कशें ते प्रसलता म्हणल्या विशीं आमी डिस्कस करता आसल्यार हांव आमच्या सगळ्या पळय बी परत कोंकणी भाशेंत एकत्र एक ब्रेक काडून स्वागत मग कोणी भाषेत लेखत या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आसात रवींद्र केणी आणि ताची पत्नी कविता केणी वडोलता ती वगत बसर आसा ती काय ती वगत बसर आसा म्हळ्यार ती घरा ही नवरो इंजिनियर जाल्यार काळें करचें घरा टायमपास केलो तिणें तबला शिकल्या ती त्याच्या माथ्यार आनी केस आहा तबला जावना त्या देखून थंय राखो म्हणून ती तबला शिकली आनी आमकां मस्त प्रोग्राम आनी ती बरें प्रोग्राम दिता शी इज अ व्हेरी गुड कंडक्टर ऑफ तबला शोज आनीक पळयला आनी तबला मात्र न्हय मस्त उलयता आमकां पद्य म्हणटा भजन म्हणटा आनी मस्त म्हणटा सांगा तुमची ती हॉबी कशी आयली सांगा ॲक्च्युली आम्ही सांगा अम्मान भजन करचे आशिल्ले घरकडे संजय भाई उपिनंगडी ती मराठी सॉंग्सांनी मस्त शिकयला तिने आमकां अम्मा मने मोदला पाठशाले म्हणटा तिणे आमकां भजनांनी शिकयलेले तशी इंट्रस्ट मस्त आयलें कोंकणी म्हण न्हय मराठी सकड मराठी चड इंट्रस्ट तशी फुडें ताकून म्हाका भारी इंट्रस्ट सान सान भजन केलेलें क्लासिकलाक शिकोवचें न्ही हांव क्लासाक वोकलान शिकोवचें न्ही भजन गोविंद सुमार येता सडन अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा
मन माझे केशवा का भान गे तशी मराठी मस्त शिकल्यांची मराठी आता म्हणाले मराठी नाव वय वय मराठी मागीर आमी क्लासा वचन जाल्यार घरकड भजन करताले पळय तशी इंट्रस्ट चड जालें मागीर तबला शिकोवंक म्हणून आशिल्लें म्हाका तें आमी एक कॉलेज लायफ नंतर एक 3 वर्सां वाडिके गॅप आशिल्लें त्या टायमार अन्ना मास्टर घरकड आपोवन आमकां पुरो तबले हार्मोनियम पुरो शिकश करेल हार्मोनियम येतो ಸ್ವಲ್ಪ शिकलें एक 2-3 महिने शिकिल्ली मागीर सोडलें जायना कश्ट आसता म्हणून तबले ಸ್ವಲ್ಪ चड इंट्रस्ट आशिल्लें तशी 1 वर्स शिकलें मागीर वाडीक जाली तेन्ना केन्ना 34 इयर्स बॅक शिकिल्लें हांव ಸ್ವಲ್ಪ हुडग आशिल्लें विसर न्ही पुराय जाल्यार टच ना आशिल्लें मागीर दुवेल वाडीक एक 7 वर्स फुडें मालगड दुवेल वाडीक जाली नाव सांगा नंदिता नंदिता इंजिनियर वय नीटे शिकिल्ली वय आतां मर्सिडीसांत मर्सिडीज बेंजा बेंगलोर आसता न्ही तिगेल बामणी इंजिनियर वय वय चेडूं जालां एक मागीर तशी तिगेले दाखलेले वाडीक जाल्यार ताणें हांगा मंगळूर आसाची नमिता नमिता वय ती हेजें काम करता असं इको कार्डियोग्राफी केला तिने नारायण ते शिकले बेंगलोर वचून ती डॉक्टर डॉक्टर नाही ते BSc in allied health science, CBT, cardiovascular technology. Usually people do BSc in regular science course. Hers is special course. She wanted to be MBBS. तुम्ही नमिता is special. She wanted to do MBBS. She could not get MBBS. कसं की वाटतं CVT course मिळली ती BSc CVT मिळलं. MIT Mahia University ಮಣಿಪಾಲ ಮಾಗಿ MSc ನಾನೂರದಲ್ಲ ಯಾಕೋನು ಅತ್ತ ಏಜ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟೆಂಟು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ करता वडीक झाला they are in Bangalore both are in Bangalore हो अच्छा म्हणजे तुमगेला हॉब बिंदू तबला कितले शो केला तबलांतू एक साधारण 30 प्रोग्राम सगळे चढ दिला हांव एट दी एज ऑफ 54 अंतू एग्जाम दिले तबलांतू 54 एज वय वय distinction are pass झाली you are youngest student फूड शिकेल माशाले पुत्ता लागी वचून शिकली तो अंगास चले पुत दाजवळ आता पुत्तार शिकेल माशाल नाव काढून द्यायचे म्हणतात जाल्यार हांव एक सॉरी सांगता तारानाथ नायक म्हणून गेल मास्टर तबले शिकयता लायक शिकयता 12 लाख शिकयता एक 3-4 वर्स गेल्या शिकली मागीर दुवेल वार्डीक मागीर दाखली मालगड दो बाळांती राहिली तशी पुरे म्हाका क्लासावरचे प्रॉब्लेम तुका तबला करतले वय वय नत्तू मारता तबला घेऊन बसला रे 2 वर्स चेडाक बारी प्रीती तशी प्रोग्राम मस्त दिले एक 15 सोलो प्रोग्राम दिले मागीर एक 15 ग्रुपांतनी वताली तशी म्हळ्यार वॉटर अशी एक हॉबी ती आमकां तशी मागीर प्रोग्राम्स दिवन मागीर एक वय GSP गॉट टॅलंटांतू प्रोग्राम दिले लायव्ह ऑगस्ट 3 आता म्हळ्यार बामणाला एक सपोर्ट असल्यार मात वय वय तांणी मस्त सपोर्ट केला इथे म्हळ्यार वस गो वस शिक क्लासा वस म्हाका कारारी ड्रायव्हर दिन पेटोवचे वस सोन यो क्लासाक म्हणून एक बसारे वचचे प्रॉब्लेम जाता आमगेले घर दूर आसता वेट मागीर दुबय कंप्लायन्स प्रकरण नाही दुबईन प्रोग्राम कंप्लायन्स करच्या दुबईन प्रोग्राम दिला एक 3-4 अवॉर्ड्स तांणी दिले लायक ह्या हेजेर शिकील खातीर जावन एक 3-4 अवॉर्ड्स म्हणले ते खुशी जाली म्हाका कितें मग आता आता प्रेझेंट गव्हर्मेंट कामाक एक सर्वोच्च म्हळ्यार एक आमगेले चेडवाक परत एलर्जी एक टाईप एक आमी कशे हाऊ द यंगस्टर शुड बी मोटिवेटेड बाय दॅट सांगा गव्हर्मेंट जॉबाक मिळचे म्हळ्यार समर वन मस्ट बी तसं ब्लड दय का आय माय सेल्फ इज फ्रॉम टीचर्स मागीर आन टीचर I found it difficult to be adjusted to this job, but somehow I managed. 38 is long service gone. Chandari Marela. Here we need political influence also. Pura kai. మరి గవర్నమెంట్ జాబ్ అంత పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ असते कोण मस्त चलले चेरडू शर्वनांत आता चेरडू कशी स्ट्रेट आयच्या आजी का पाहिजे पायी पैणा आहे म्हणून 100 रुपये दिला रे 100 रुपये खर्च नाही आमगेल तशें नाही तदन सांबळ कितले शिला आमकां आनी 4 फिगर सॅलरी एट द टायम ऑफ रिटायरमेंट
4-figure salary at 1983. ते MA lecturer. No, 1,000 rupees. That was his salary at the time of retirement. But it may be UGC 1 lakh बरे. आता पळयतना आताच्या 1 लाखाचे येता because we are initially I used to get what my father used to get. Oh. आता आमकां तशी येना. ओय. तशी होता. नाही आता पळय आता कसं म्हणटा उलोवचें गिनाक की म्हणून एक पाटी मुखार पळोवन उलोवचें. आता गव्हर्मेंट जॉब आशिल्ले पुरो लंच घेतात ती तुमी पुरो भयंकर सिन्सियर म्हणून आसा. वॉट इज दॅट म्हळ्यार ग्रॅबिंग ऑफ द पॉवर कशी जाय. आमी एज इट आर नाव पब्लीक जावन सांगची चुकी जाता. It has become a fashion. That's all I have to say. If one has to survive, he has to do something. If his mind agrees, then he can come to government job. सिन्सियरिटी म्हणले एक कॉन्सेप्ट जाल्यार ही सिन्सियर नाशिल्ले बुराजन नॉन सिन्सियर म्हणून सांगूंक जायना. You have to work hard. Whatever problem is there, you have to discuss with the higher boss and then get the solution. युनिट जावन वर्क केला मात्र तो सर्वीस साबितेर काडयता. रडा ऐकून एकला एदूर घालून हें करून करता मारे यू विल बी ए फेल्यूर. यू हॅव टू मॅनेज हायर ऑफिसर्स आवर मेंबर्स. कन्सेन्सस आण कर का. वय बाय तांकां कॉन्फिडन्स घेवन केला रे. रवींद्र मामानी किनी माय कविता माय तुम्ही 1 घंटो पवर आमगेला जणा ಒಟ್ಟು उलोवच्याक एक हांगासर मेळ्ळा ते तुमगेली हे जारी हांगा थंय येवन जणांक माहिती दिवची एक सान विशय न्हय. आमी मेळ्ळा रे म्हाका अशें पळयतना हे जाण दावी येता आमगेले शोक म्हणून तेन्ना तुमी आयला ते तुमकां फुडल्या तुमच्या लायफाक आमी पातयेचे पुरो देव आयुर आरोग्य भाग्य पुरो दिवन अशें हसन हसन आसचें म्हणके दावो म्हणून देवा लागीं प्रार्थना करून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जाय नमस्कार. कॉंग्रॅच्युलेशन कार्यक्रमाचो आमच्या बद्दल पतीन कविता केली एक 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 सोबीत जोडे आमच्या मध्ये असले आज आमचे सगळं तुम्ही 1 घंटो बोर आमच्या सगळ्यात रावलो हे कार्यक्रम यशस्वी करे तुमकां शुभेस्ताक कॉंग्रॅच्युलेशन या कार्यक्रमात हांव रविंद्र देवरे म्हणटा नमस्कार.